नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आणि आयचो जागोर आमी घेतात एका अशाच वादग्रस्त प्रश्नाचेर जाचेर मातसो वाद हालीं जाला पूण कितलींशींच वर्सां गोंय मुक्त जायत सावन हो वाद जायत आयला. हालींच जे पोर्तुगालाचे एम्बेसिडर भारताचे जे आसात ते जॉर्ज रोजा ऑलिवेरा आयिल्ले आनीक तांची एक मुलाखत छापून आयली आनी त्या मुलाखती भितर तांणी उलयता म्हणलें की गोंयान पोर्तुगालाक पयलीं जें कितें जालें ताचे खातीर माफ केल्लें आसा म्हणून बोगशिलां म्हणून सांगिल्लें आनी मागीर ताचेर कांय फ्रिडम फायटर्स उठले आनी तांणी सांगलें की ना कोणी बोगशिली ना आनी तांणी माफी मागपाकच जाय अशे तरेची. सो त्या संदर्भांतल्यान आमी हांगा चर्चा करतात गोंयान पोर्तुगालाक बोगशिल्लें काय कितें, जे पयलीं अत्याचार केल्ले 450 वर्सां आनी आमचेर सत्ता चलयली ताचे खातीर. आनी ती चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त आसात. तातले पयले आसात प्रभाकर सिनारी, जे गोंयचे एक नामनेचे फ्रिडम फायटर आसात. आझाद गोमंतक दला भितर आशिल्ले आनी तांकां त्या शिवाय पुलिसी भितर IGP म्हणून ते रिटायरी बी जालेत. दुसरे आमचे बरोबर आसात डॉक्टर फ्रांसीस कुलास, जे गोंयचे एक नामनेचे काळजाचे दोतोर आनी त्याच बरोबर एक बऱ्यापैकी सामाजीक वावुरपी म्हणून तांकां गोंय वळखता. आनी तिसरे आमचे बरोबर आसात गुरुनाथ बाब केळेकार, जे एक स्वता स्वातंत्र्य सैनीक आसात, लेखक आसात आनी त्याच बरोबर मार्ग अभियान ही एक अभिनव चळवळ ते चलयतात. तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडियो भितर येवकार. आनी सिनारी बाब, तुमचे कडल्यान आमी सुरू करुया की जॉर्ज रोजा ऑलिवेरान सांगलें एम्बेसिडरान की 1974 भितर जेन्ना मारियो सुवारी, जे स्वता एक फ्रिडम फायटर आशिल्ले आनी मागीर फॉरेन मिनिस्टर म्हणून हांगा आयिल्ले, तेन्ना गोंयकारांनी माफ केल्लें, म्हणजे एक बोगशीन उडयलां, दे हॅव फॉरगिवन फॉर वॉट एवर इज हॅपन्ड आनी कितें आनी तशी हें करपाची गरज ना माफी मागपाची. पूण तुमी सांगलें की माफी मागपाकच जाय, कित्या खातीर? पुर्तुगेजांनी इतल्यो एट्रॉसिटीज केल्या रायट फ्रॉम द डे वन ते हांगा लँड केले तेन्ना पासून. हिस्ट्री सांगता 9000 ते दीस तांणी मुसलमानांक कापून काडले. सोडा, तो एक लढाईचो पार्ट धरूं येता. पण त्या नंतर कितें केलें तांणी? सगळीं देवळां मोडलीं हिंदुस्तानाचें. जे म्हणून कितें इंडियन आशिल्लें कितें आसलें तांणी तें सगळें ना करून उडयलें. तशेंच पळयन मागीर तें इंक्विजिशन केलें. इंक्विजिशनान कितले हजारो गोंयकार आमचे पळून वचचे पडले तांकां. तांचे सगळ्यो प्रॉपर्टी गेल्यो आनी कितें जालें, प्युरिफिकेशन कितें म्हणटाले तें आनी पूण इतलें हें इंक्विजिशन खंयसरूच जगार आनीक 2-3 कडेन जालें. इटालीक जालें, स्पेनाक जालें, खुद्द पुर्तुगालाकूय मातशें जालें, पण इतले सिव्हिरिटी आनी बार्बेरीक नाशिल्लें. तुमी जर अकाउंट्स जर वाचत ते इंक्विजिशनचे, तुमी सामके शॉक जाताले, अशें जातालें. पण आनी कितले हजारांनी मारले, हजारांनी हांगा गोंयांत दमण दिवाक हें जाता. म्हणटकूच हें कितें हाचे खातीर कोणें तरी हें करूंक जाय. जेन्ना जेन्ना जूनचो निपात केलो तेन्ना दुसरें गव्हर्मेंट आयलें आपल्या हाचे जर्मनीचें, तांणी ताबडतोब तांचे जूनची माफी मागली. खरें म्हणल्यार तें गव्हर्मेंट न्हय तें, पण तांणी माफी मागली, नवीन गव्हर्मेंट आयलें तें. आनी जूव खातीर कितें करचें शक्य आहा तें सुद्दां तांणी केलें टू एमेलियोरेट देअर सिन्स. सो ताका लागून तुमकां दिसता की पोर्तुगालान केन्ना तरी माफी मागपाक जाय. तुमी एक वेगळोच स्टँड घेतलो की माफीची सोडून दियात, की 50 वर्सांची आमी सेलिब्रेट करतात गोंयची मुक्तीची, तातूंत भितर पोर्तुगालान पार्टिसिपेट जावचें अशे तरेचो तुमी मुद्दो मांडलो. तुमकां कितें दिसता ह्या माफीच्या प्रश्ना बद्दल? पयलीं एक गजाल वेगळी सांगता. एम्बेसेडर हांगा आयलो, 2 दीस रावलो. आमी गोल्डन ज्युबिली मनयतात, अतिशय आनंदान मनयतात. ताका कित्याक याद जाली ना आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीर? हें सहज जावपाक जाय आशिल्लें, हें जालें ना ताजे कडल्यान. तो नवो आसूंये बी, ताका लागून जालें. पूण सिनारी बाब जें सांगता हें खरें मानलें. हांव खासा सिनारी बाबाक खूब मानतां. लढो चलतालो तेन्ना आमी हांकां, विसुबाब हांकां, सुभाषचंद्र बोस बी ते नदरेंतल्यान पळयताले. आनी तांणी तशें काम केलां, पयलीं केलां आनी मागीरूय केलां. पूण ह्यो गजाली ज्यो आसात ताजी उजळणी करीत रावप जें आसा, पुर्तुगेजाक आमी धांवणाक घालो, खोंट मारली आनी गेलो तो. एक भिरांत आशिल्ली
की हें वॉर चलत रावतलें म्हणून 26 तासांत पुर्तुगीज गेलो आनी पुर्तुगेज कितलो बेकट आनी कितलो ल्हान हें आमकां कळून आयलें. इतल्या पराजीत नेशना कडल्यान आनी माफी माग म्हणून मागप म्हाका दिसता आमी मातशें सकयल्ले वतात म्हणून. एकूच गांधीजीच्या नदरेंतल्यान जर पळोवपाक गेलो जर जालो गांधीजी असले गजालीक मान्यताय दिवचो नाशिल्लो अशें म्हजें म्हणणें. तेन्ना आमी हें झरयत रावप जें आसा तें बरोबर न्ही, हें खंय तरी कट करपाक जाय. दोतोर तुमकां कितें दिसता, तुमी हाजेर हालीं रिएक्शन दिलें आनी तुमी सांगलां की ह्यो सगळ्यो गजाली विसरून मुखार वचप आतां गरजेचें. आमचे मदें हे दोनी नांवांच ते सुटकी झुजारी आहाय आनी हांव जाणा तेणें कितले कोश्ट दोद काडले. माफी मागपाची आहा जाल्यार हांवूच माफी मागता. पूण तेजे भायर हांव जाणा कोण माफी कोणाक मागतलो आनी माफी मागल्यार ते मान्यताय दितले काय म्हूण. One thing is to seek forgiveness, another to accept and forgive. Because some of them also say, go can never forgive. At kit zata, what the consul said, the ambassador said, definitely it was with good intentions. He was quoting the Mário Soares Chavan Accord in 1975. There is no formal apology there. But what we must understand is that India never sought apology from Portugal. And Portugal also never gave a formal apology. Now, whether two suitcases from here and they feel the other way, see, both are sovereign states. Right. And we must understand, that Salazar, even after liberation of Goa, had a government that was called Governo a Revelia, means in exile. He never accepted the sovereignty of India over this liberated state. But for the first time, Mário Soares, they themselves, they overthrew Salazar. They went to prisons. They suffered so much. Somebody has to. They are freedom fighters. They are in freedom Portugal. fighters. They are entitled themselves to ask for somebody's forgiveness. Yet, they came. They held out the olive branch. They, for the first time, consular, embassy, trade agreements were signed. And, they said, we hold the olive branch. Peace between Portugal and India. That's what he meant. Once we are at peace, we can no longer be at war. So you don't want peace? नॉट लायक दॅट. डॉक्टरान सांगलें तें बरें आसा, पण तुमी एक पळया तांणी आतां कितलेशे जाले आनी ते हांगासर अजून प्रोवोकेशन्स करतात. तुमी समजतले की आमचें हें आरोगन्स तांचे कडेन हें मागप म्हणजे. पण तुमी एक पळय, हांव म्हजेंच उदाहरण दितां. म्हाका 14 वर्सांचेर तांणी धरलो. दो आय वॉज जुवेनायल, म्हाका तांणी 18 वर्सां मारली आनी आय वॉज टू बी डिपोर्टेड टू आफ्रिका. मॅनेज टू इस्केप, दॅट्स ऑल रायट. पण म्हाका सांग, मागीर म्हज्या 2 भावांक तांणी भितर उडयले. तुमी जाणा आसतले, तुमचे बरोबर आसतले ते. 3 वर्सां दवरले. हे कित्याक? तांणी कांय करुना. जस्ट ए रिवेंज. आमच्या घराचे सगळी इकॉनॉमी आनी सगळी काबार करून. आनी तिसरो म्हजो भाव पळून गेलो. Mario Soares didn't do it. मारियो सुआरेस ना, पुर्तुगीजाच्या गव्हर्नमेंटान केलें हें. The Portuguese government, Salazarache, Tumi- did not the government Yep. which Mario Soares represented, No. where Mario Soares himself was fighting against Salazar. हांव जायते पाट सांगता that the Portuguese government today is a liberal government, forward-looking, democratic, just like our own India. But nevertheless, some amount of forgiveness could be sought. Yeah, that is exactly. Because see, I will tell you, Doctora- our Pope, Pope John Paul II, he was blessed now. He was a saint, but still he sought forgiveness, for the sins of all the Catholic Church. But one thing I can tell, see how long these men, Mr. Sinari and others, will persist with the spirit of unforgiveness. Because, the worst thing for a civilized society to progress is when they, lick their open wounds. A wound can never heal, with hostility in their hearts.
So will they ever forgive? See, this is a very important thing. But see, I tell Doctor, Mr. I tell Mr. Example of Mr. Gurunath and Vasant Karapurkar, others, they have forgiven to a great extent. And they, after liberation, they never rested. Because they said, after liberation, they're we continuing did the work. inherit a एक paradise. गुरुनाथ बाबा कितें म्हणजे सांगपाक दोतोरान जाय? एकच मिनिट. माफी मागता म्हणून कित्याक पांयां पडलो म्हाका कळना. दोतोराच्या मनांत क्रिस्तांव म्हणून तूं म्हणटा तुवें माफी कित्याक मागली? आतां होय. म्हाका सांगपा जाय तुका होय. की एक असो समज करून दिल्लो आसा असो की हे सगळे विरोधी जे कितें उलयतात ते क्रिस्तांवच उलयतात म्हणून. आतां हांवें लिस्ट हाडलां होय. यादींतलें आं. क्रिस्तांवांनी कितलें सॅक्रिफायस केलें म्हणटा तें. फक्त 1946 उपरांत न्ही, ताजे पयलीं. आनी एंथनी सोजाक 26 वर्सांचें सेंटेन्स दिलें तांणी. नाही ते बरोबर आनी आहा. अशे 50-50 प्रत्येकान 100 म्हाका आसात. दिसता न्ही न्ही हें जें कितें आपल्या चल्लां, देशा खातीर कितलोय त्याग करचो. तो कितलोय त्याग केलो की तो ना कमी ना नाही. गुरुनाथ बाबाचो पॉइंट इतलो हय, म्हाका कळतो. आर यू पिन पॉइंटिंग एट ख्रिश्चन्स ना, बाबा ख्रिश्चन्स आर प्रो never, पोर्तुगीज never. जाका लागून दोतोरा पासून दिसलें की बाबा ना, नाल्यार चला हांव माफी हांवें मागता म्हणून. केन्नाच ना, म्हणूंक पूण ना हांगा तशें. म्हज्या मतान आनी काय ना. आनी आय एम जरी- नॉट कॉम्युनल एट ऑल. म्हजे खुबशे सोयरे आनी हे आसात, दुसरे आसात सारके दुसरे न्ही, जातींतले तांकां आसात. जेन्ना हांव येयलां- हांव तांकां न्हीद दितां. जेन्ना हांव येयलां हिंगा, एक मिनिट ना, तुमच्या पॉइंटाचेर उलयताले. I told Sandesh I come with a clean conscience, with a completely neutral, independent party, because we were against Salazar. We ourselves suffered, may not have gone to this thing. I don't come here as Christian, don't come as anybody else. But when there is a persistent height, persistent mudslinging, no this thing of peace, and then two people fight on the road, and they say, so many times I said, Baba, please seek forgiveness from me. If you don't want to seek, I'm Correct. No, not correct, coming as a correct. Christian. this म्हाका thing. अरे बाबा, एकच काम म्हाका करूया. एक तुम्ही आन्सर दिया. हिटलर आनी सगळे जूनचो निपात केलो, सगळो हें जालो, मेले थावजंड्स आनी कितले लाखांनी दिसता. नवीन जेन्ना गव्हर्मेंट आयिल्ली डेमोक्रेटीक, तांणी कित्याक जूनची माफी मागली? ओके आमी With एक काम the same करूया. आमी एक काम rationality करूया. एकच काम करूया. म्हजे कडेन मात सांगा, पयले हय. पार्टाचो वेळ सोंपिला आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया बरें. आनी ह्या हातूंतल्यान ताणी केल्ले म्हणटकर आमी करची आनी कोणी नाही, करचे नाही, काय आमी कितें करचे नाही. ह्या संदर्भांतल्यान आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी रोखडेच परत येतात. रोखडेच परत येवन हे हांगा खूब सुंदर जाल्लें डिस्कशन आनी ही चर्चा आमी मुखार व्हरतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या सप्तकी कार्यावळींत जागोर आनी जागोराचो हो दुसरो वांटो हांगा सुरू जाता. त्या आमी एका खूब वादग्रस्त प्रश्नाचेर हांगा चर्चा करतात, ती म्हणजे गोंयान पोर्तुगालाक भोगशिलां आनी भोगशीचें काय कितें ह्या संदर्भांतल्यान. आनी हांगा सिनारी बाब हांगा 3 मानेस्त आसा आमचे कडेन, दोतोर फ्रांसीस कुलास, प्रभाकर बाब सिनारी आनी गुरुनाथ बाब केळेकार. आनी सिनारी बाबान एक पॉयंट केलो ज्या पॉयंटाचेर आमी उलयताले, ते म्हणजे ज्यूनी माफी मागिल्ली ह्या गजालीची. तशें ताचेर तुमी कितें म्हाका सांगताले? अशें दिसता की फ्रिडम फायटरांक प्रोवोक करतात म्हणून बिटरनेस आसता. हांगासरले कांय पेपर जे आसात ते परत परत फ्रिडम फायटर, फेक फ्रिडम फायटर, कसले कसले विशेशणां. फ्रिडम फायटर म्हणटा तो फ्रिडम फायटर. आमच्या देशान पयशे बिशे मेळटा जाल्यार एक सादीच आमची गजाल सांगपाची म्हणजे गांधीजीच्या वेळाचेर सत्याग्रह चलतालो बायलांचो. इतली बायल पासार जाताली, ती गेली थंय आनी पळोवपाक गेल्यार पुलीस बायलांक धरतात. तिणें बेगीन आपली कांकणां काडलीं आनी एका मनशा कडेन दिली, तिका सत्याग्रह करपाक लायलो. तो मनीस विचारता, पत्तो बरोवन दिलो ताका, ही भांगराची कांकणां तूं म्हजे कडेन कित्याक दिता? ती म्हणटा तुवें गांधी कॅप घाल्या म्हणून. गांधी कॅपीक कितलो व्हॅल्यू, जेन्ना हो व्हॅल्यू आशिल्लो आनी व्हॅल्यू मेळटा म्हणून कळ्ळें, सगळेच गांधी कॅप घालपाक लागले. तशेंच फ्रिडम फायटरांक मान मेळटा आनी पयशे मेळटा. कितलेशे जाण आमी फ्रिडम फायटर आनी पॉलिटिशनांनी तांकां फ्रिडम फायटर केले. म्हणून पेपरांनी फ्रिडम फायटरांक नागेश करमली सारकिल्ल्याक